माझ्या अंदाजापणी काँग्रेसचीच मतां शिवोले धरचेर एक सादो सुद्दां कॅन्डिडेट दवरलो जाल्यार 5,000 मतां आसा, काँग्रेसचीच फक्त आसा. आमचो प्रयत्न आसा आनी म्हाका दिसता गोवा फुडें रावतकीर की आमचो सिंबॉल ना काँग्रेसचो. आनी काँग्रेस आमचो विनोद पालयेकर सुद्दां काँग्रेसचोच मनीस, 5 वर्सांनी काँग्रेसचेंच काम केलां. काँग्रेसचे वतीन तेणी आमच्या मिनिस्टरा कडेन इलिगल काम जावं आनी कितें आमचें ते जायका प्रकार कितें जेटी प्रकरण रिवर फ्रंटाचेर तेणी केस घालून ते स्टॉप केले. म्हणजे जे नाका आसल्यो गोश्टी वायट तुजे कसल्यो गोश्टी आहा ताका ओपोज करपाक आमच्या काँग्रेस ब्लॉका तर्फे विनोद पालयेकर सपोर्ट आसलो आमकां. एक 4 वर्सां आमी तेच्या वांगडाच काम केल्लें एज अ लिडर कसो काँग्रेसचो. मागीर म्हाका दिसना की लोकांक आमी काल भोंवताले सुद्दां लोक आमकां विचारतालो काँग्रेस तर्फे आमी च्याशीर वाडटाले तेन्ना हो गोवा फुडें आसलो, पण लोक आमकां विचारताले अरे विनोद खंय आहा. पूण आमी काय एक आमकां डिक्लेअर कॅन्डिडेट नासलो तेन्ना. म्हणजे ताका एक फॉर्म आहा लोकांच्या दृश्टीन तो असो आहा की ही जर काँग्रेस कॅन्डिडेट म्हणून लोक एक्सेप्ट करतले ताका वोट ताका पडटले. शिवोले काम करतालो तो आयज पासून हांव 2001 आसा पळय तो आयज पासून हांव काँग्रेस मॅनूच म्हणून आसा. आनी जेन्ना हांव फाटले 2010 एका जिल्ला पंचायत इलेक्शन जालां पळय त्या टायमार हांव काँग्रेस म्हणूनच निवडून येयल्लो आसा. कित्याक म्हणचे जाल्यार नीलकंठ हळर्णकर तोय म्हाजो सपोर्टर आनी त्या टायमार हांवें बऱ्यापैकी कामां केल्लीं आसा शिवोले सारके की 5 वर्सांक अबावट 1 CR 50 lakhs. आनी म्हाका तरी दिसता हे आमच्या हे जे पळय आयज काँग्रेसीन स्पोक्समॅन आमचो राजेशान केल्या बाबतीन हे खरेंच आसा की लोक ठामपणीन हे जे पळय आमी आयज हांगा उबे आसा ते काँग्रेस मॅनूच म्हणून आसा. आनी आमच्या फाटल्यान हे शिवोले कॉन्स्टिट्युन्सीचे लोक वोटर्स हे आमच्या फाटल्यान रावतले.